एकाच वेळार 50 पोलीस निरीक्षकांची बदली केल्या। वास्को पोलीस निरीक्षक कपिल नायकाची एसीबी विजिलन्स, जाल्यार मंगेश वळवयकाराची एसीबी विजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीत, तशेंच निनाद देऊळकराची क्रायम ब्रांचींतल्यान मोपा विमानतळाचेर बदली केल्या। तशेंच आयपीएस अधिकारी टिकम सिंग हांची दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षक म्हणून, जाल्यार सुनीता सावंत हांची गुळे वखदा विरोधी पथकाची अधीक्षक म्हणून बदली केल्या। गोंय पुलीस खात्यान आयज एक ऑर्डर काढलेली आसा आणि ह्या ऑर्डरीन 50 पीआय तेंची ट्रान्सफर जाल्ली आसा। तितून निनाद देऊळकर सारखे पीआय आसा, तो हो क्रायम ब्रांच रायबंद्र आशिल्लो, तेका आतां मोपा एअरपोर्टार घातलेलो आसा। त्याच बरोबर मंगेश वळवयकर हो एसीबी विजिलन्स आशिल्लो, तेका आतां क्रायम ब्रांच रायबंदर घातलेलो आसा। तसोच कपिल नायक सारको पीआय जो वास्को आशिल्लो, तेका आतां एसीबी विजिलन्सान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा। आणि ह्या 50 पीआय ट्रान्सफर बरोबर 2 एसपी ज्यो आसात तेंची ट्रान्सफर आयज जाल्ली आसा। जाल्यार तितून भितर सुनीता सावंत जी पयली साउथ गोवाची एसपी आशिल्ली, तिका हाडून पणजे हेडक्वॉर्टरान घातलेली, आतां तिका एएनसीचो चार्ज दिल्लो आसा, म्हणजे एंटी नार्कोटिक सेलाचो तिका चार्ज दिल्लो आसा। आणि त्याच बरोबर जो साउथ गोवाक जो एसपी घातला टिकम सिंग वर्मा, हेका आतां ऑफिशियली साउथ गोवाचो चार्ज दिल्लो आसा। सो आयज ही पुलीस खात्याची एक महत्वाची अपडेट। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।